धारबांदोडाचे ट्रकवाले आपल्या मागण्यांचेर सामके ठाम आसा। तांकां मायनिंग ट्रान्सपोर्टाक सरकाराचे 11.5 रुपया टना फाटल्यान आनी 58 रुपया लिटर डिझल मानवूंक ना। तांकां खंय 12.5 रुपया टना फाटल्यान आनी 52 रुपया लिटर डिझल जाय। तांची दाबाळ कळसय बसका जाली। सोमारा सेजा कंपनीच्या भायर एकठांय जावन ते फुडलो निर्णय घेतले। थळावो आमदार दीपक पावसकर तांच्या फावरात। पर्रीकार सांगता की एक गाडी बेस्ट विषय काढला आम्ही पुढे सांगू शकतो म्हणजे आमच्याकडे फूड घालपाक आमच्यो गाडयो चलतल्यो हे ते चलतल्यो पर्रीकार सांगपाक पर्रीकार आमकां गाडी घेवन दिवना आनी आयज पर्रीकार पळय उलयता आपूण पुलीस प्रोटेक्शन घालून चालू करतलो ते जातलो ते तरी विसरचें आमी जर सगळे स्ट्रॉंग आसा जाल्यार पर्रीकार न्ही मोदी सुद्दां येयला चालू जावचो ना। हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हाजे डिसिजन सांगता 12.5 रुपया रेट आणि 52 रुपया डिझल जर जाता जाल्यार आमी गाडी चलपाच्यो आनी हे करपाक 12.5 आनी 52 डिझल हांव देवळान हांव सांगता हांव कोणा कडेन गद्दारी केन्ना करपाना आनी जर तुम्ही चलयता जाल्यार आडो येवपाना 12.5 आनी 52 जर डिझल कंपनी आयकता जाल्यार आमदार दाबाळ कचेरीची कमिटी बसतले आणि धारबांदोडा तालुका प्रेसिडेंट तालुकाचे एक 4 जण बसतले कंपनीकडे उलयतले आणि मागीर मिटींग जातली आणि चालू जातले। कारण 11.5, 12 आणि 12.5 आणि डिझेल 58 त्या रेटीक चलोवंक तयार ना कोण त्या रेटीक ट्रक ओनर चलोवंक तयार ना। ट्रेनी समज 100% ट्रक बंद दवरले जाल्यार मायन ओनर विचार करतले आणि तांकां रेट दितले। ह्या सगळ्या ट्रक ओनरांनी गव्हर्मेंटा कडेन मागलेलो आमकां रेट दी म्हणून आणि गव्हर्मेंटान ते प्रमाणे जे 9.5 आसा ते 11.5 कडेन व्हरोन दिल्लो आसा आणि आतां समज लोकांक रेट जाय जाल्यार मायन ओनरांनी लास्ट फायनली तेच पेमेंट करतले तेन्ना मायन ओनरांनी लोकांची भावना समजून सगळे समज रेट मागपाक तयार आसा जाल्यार मायन ओनरांनी तांकां रेट दिवप। समज 50% हितूरले लोक तयार आसा जो सरकारान रेट दिलो तो चलोवपाक जाल्यार सगळ्यांनी चलोवपाचें सगळे 100%। आतां जे सेजागोवाक चलता ते रुटाचे ट्रक चलता तुमकां निर्णय सरकाराचो मान्य ना जाल्यार बंद दवरपाचें आनी मायन ओनर जो आसा तेजे कडेन डिमांड करपाचो। वास्कोचो गणपती मुरगांवच्या राजाच्या मंडपा वेल्यान राजकारण चाळवलां। काँग्रेसीचे थळावे फुडारी आमदाराचे नाव घाण करूंक सोदतात म्हूण मुरगांवचे बीजेपीचो आरोप। मुरगांवचे बीजेपी मंडळ युवा मोर्चा आणि महिला मोर्चा आता आमदार मिलिंदाच्या सपोर्टाक देवल्यात। आमचे आमदार श्री मेल नायक हेच्या अगेन्स्ट गेले 2-3 दीस जाले काही एक विशय वरसून बेश्टे प्रेसाचेर कितें कितें येत आसा आनी तेच्या अगेन्स्ट कोणी जे पळय गैरफायल समज फैलयता तेजे आमी गय करचे ना कित्याक तेजेर आमकां डिफेमेशनचे लिगल केस फायल करच्यो पडटल्यो। आतां सद्या जे कितें चल्लेलें आसा हेजेर आमच्या आमदाराचें नांव सामकें पिड्यार करपाचे प्रयत्न चल्लेलो आसा। आमदारान खंयच म्हणूंक ना की ती शेड जी आसा ती मोडटा म्हणून। एक सांगता हांगासर गलिच्छ राजकारण चल्लेलें आसा आनी हे सगळें राजकारण करता ही काँग्रेस पार्टी करता। ही शेड मोडपाक आमी कशेंच दिवचे ना कित्याक हांगासरले जे वाड्यावयले जे लोक आसा तांकां कांयच खबर ना। तांकां खबर आसा की बाबा ही शेड मोडना म्हूण सगळ्या वाड्या लोकांक आनी बाकीच्या भुरग्यांक खबर आसा की ही शेड मोडचें ना म्हणून। आणि निलेश नावेलकार आमचे पॅनलाचे बीजेपीचे पॅनलाचे मिलिंदा सपोर्टाचे जिखून येयले ती आतां आमचे एगेन्स्ट गेले लास्ट टायम इलेक्शना पासून एगेन्स्ट गेले आमी तांकां हारयले तरी पूण तांकां लॉस ना। हांव तांकां चॅलेंज दिता की तुमी रिजायन जावची काँग्रेसाच्या पॅनलाचेर तुमी लढून दाखोवची आनी जिखोवन दाखोवची ती रिजायन जावपाची कित्याक लागून ते आमचे एगेन्स्ट साहेबाचे मिलिंदाचे एगेन्स्ट उलयतात विनाकारण। हांव म्हणटा पर्टिक्युलर सपोज एखाद्या इश्यू खातीर जर तुमकां उलोवपाचें जाल्यार तुमी बिंदास उलयात पण एखादे डेव्हलपमेंट हे हेच्या खातीर आमदारान ते करचे तेचेर लक्ष घालचो अशें नाका जाल्लो इश्यू डायवर्ट करून तेचेर उलोवपाचें न्हू। आणि माझे एकच मत आसा की जेणे म्हटलां की मानसीक संतुलन बिगडलां म्हाका दिसता त्याच मनशांनी जेंच्यांनी वक्तव्य दिलें तेणे आपल्या मनाचें आनी विवेक शक्ती परत जपून पळोवपाची की आपूण वक्तव्य दिता तें सारकें दिता की ना। आनी आमी भुरग्यांक आमी सांबाळपाक लागून हे पुलिसांनी तांकां सक्त तेंचेर कारवाय करून तेंचो हें करून तांकां भितर उडोवपाचें आनी तांकां बरी रीत दाखोवपाची की आमच्या भुरग्यांक सांबाळपाक। आयडेंटिफिकेशन कितें केलां सडा बस स्टॉप म्हणून कल्चरल एक्टिविटीज करता पूण त्या वेळार ते करता कल्चरल एक्टिविटीज जावंक जाय। आमी म्हणटा की जावंक जायच पूण त्या कंटिन्युअस प्रोसेसान कित्याक म्हणून तो स्पॉट दवरप
दॅट मीन्स कितें तरी येणाऱ्या काळात जे सेफ्टी आसा ते सेफ्टी दवरूंकच जाय न्हू. घेऊया एक ब्रेक.